ब्रेस्तार 2 नोव्हेंबर 2023. सोमेस मेल्ल्या भावार्थ्यांचो उगडास. मुखेल वळ तो सासणाक मोरनाचो भस्म करतलो. नियाळाक आदार. नोव्हेंबराचो म्हयनो सोमेस मेल्ल्या भावार्थ्यांक भेटयलोलो म्हयनो. पूण आयज एके खेरीत भाशेन सोमेस मेल्ल्या भावार्थ्यांक भेटयलोलो दीस म्हूण आमी मनयता. ताचो उगडास करून तांचे पासत मागणें करूंक आमचो ख्रिस्ती कायदो. जिवी आसतना ह्या आमच्या सोंपलेल्या भावा भयणांनी आमचे पासत जायतें बरें करून दवरलां. हें मात आमी विसरूंक फावना. स्वर्गार ती आजुनी नात जाल्यार आपले सोडवणे पासत पुर्गोतोरीन तांच्यांनी आपल्या पासत कांयच करूंक जायना. ह्या खातीर आमची तांकां चड गरज. आमच्या बऱ्या कोडण्या वरवीं, आमच्या कोश्टा वरवीं पिराचीत आनी मागणें करून तांच्या पातकांचें फारीकपण सोडूंक सोंपें जावंक शकता. इंग्लीश भाशेन म्हणणी आसा, ताचो अर्थ जिवीत आमकां एक देवाचें देणें. कशें आमी हें जिवीत जियेता हें जावन आसा आमचें देणें देवाक. जो जल्माक येता तो एक दीस मरतलो म्हूण आमकां दुबावूच ना. पूण केन्ना मरतलो हो गूट मात कोणाक उक्तो जावंक ना. देव आपणाक जाय तेन्ना आमकां जिवीत दिता आनी आमकां जाय तेन्ना तें परतून घेता. आयच्या दिसा भिरांतीन न्हय पूण मोगान आमच्या मेलोल्यांचो उगडास करुया. आमच्या बऱ्या जिविता वरवीं बेगीनूच ती सुर्गीचें सूख जोडूंक पावतली. म्हजो थाराव आयज म्हाका फाल्यां तुका हाचो उगडास धरून आमच्या मेलोल्या खातीर बऱ्यो कोडण्यो आदारूंक वावुरतलो.